वेर्णा पुलिशेन धाड घालून दोगा मनशांक हत्तीच्या सुळ्या सयत धरल्यात. वेर्णा पुलिशेक वेर्णा औद्योगीक वसाहतीन हत्तीचे सुळे विकपा खातीर हाडपाचे आसात अशी म्हायती मेळ्ळी. उपरांत वेर्णा पुलिशेच्या पंगडान म्हायतीच्या आधाराचेर धाड घालून सुमार 20 लाख रुपयाचे सुळे जप्त केल्यात. तशेंच ते विकपा खातीर घेवन आयिल्ल्या दोगांक धरल्यात. तांचे कडल्यान रानटी जनावरां मारून अवयव विकपी व्हड टोळी आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या. अशी म्हायती वेर्णाचो पुलीस निरीक्षक संदेश चोडणकारान दिली. आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयलें की IDC वेर्णान कोण दोन भुरगे हत्तीचे 2 दात घेवन येवपाचे आसा म्हणून विकपाक, एलिफंट टस्क. त्यानंतर आमी टीम रेडी करून ते येयले, ते मारुती गाडी घेवन येयले, तांकां धरले आनी गाडयेची सर्च घेतल्या नंतर आमकां 2 एलिफंट टास्क मेळ्ळे. ते मेळ्ळ्या नंतर आमी तांकां विचारलें, तुजें हें पोजेशन आसपाक तुजे कडेन ओनरशीप आसपाक ह्या टास्काची तुजे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आसा काय म्हणून. जाल्यार तेंचे कडेन कांयच डॉक्युमेंट ना. वायल्ड लायफ कन्जर्वेशन एक्टा प्रमाणे ताका एक सर्टिफिकेट लागता ओनरशिपाची, जी कन्सर्न ऑथॉरिटी दिता, ती कांय नाशिल्ली तेंचे कडेन. आनी तेच्या नंतर आमी ऑफेन्स रजिस्टर करून 2 भुरग्यांक अरेस्ट केल्या. आनी इन्व्हेस्टिगेशनान आनीकूय कळलेलें आसा आनी कोण कोण इन्वॉल्व आसा तांकां अरेस्ट करपाचो आनी तांकां सोदून काडपाचो प्रयत्न चालू आसा. ह्या 2 टास्काची किंमत इंटरनॅशनल मार्केटान जवळ जवळ 20 लाख रुपया आसा. आनी हत्ती जो एलिफंट म्हणटा तो शेड्यूल 1 एनिमल विच इज प्रोहिबिटेड. हंटींग किंवा तेजे आनी तेजे जे पार्ट्स आसा तेजे कितें हें करप सुद्दां सगळें प्रोहिबिटेड आसा. आनी ही चड करून इंटर स्टेट गँग आसा. कर्नाटका सायडीक चडशे हत्ती बित्ती मारले वता आनी त्या खातीर ऑफेन्स रजिस्टर करून फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू.